आता पळोवया गोंयांतल्यो वेगवेगळे कडच्यो कांय राजकीय घडामोडी. मीटिंग जाली. त्या मिटिंगे भितर प्युरी आलेमान स्वताक सांगलें की सुभाष फळदेसाय दापडे म्हणजे मंदिरांतली मुर्ती व्हरून फोडून उडयतलो अशें हांवें भाशण केलां. असो लोकां मदीं संभ्रम करता, म्हणजे धार्मीक तेड निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. ताची निवडणूक आयोगान जर ताचें चित्रण आसा जर जाय जाल्यार ताची चवकशी करची म्हणून मागणी केल्या. घरोघर पैसे वाटपाचे काम जोरात चालू असून यावर निवडणूक आयोगाने नियंत्रण ठेवावे आणि मतदारांना फ्री अँड फेअर करून द्यावे. 100% निश्चित असा. 80% सत्तरीचे लोक आज आमच्या बरोबर असा. जे पण ताणे आश्वासना फक्त भाषणांनी दिल्ली. 300 कोटीचो जो आपण प्रकल्प केला, 300 कोटीचो विकास केला, हे फक्त भाषणापुरती जे मर्यादित दवरला तो विकास सत्तरीच्या आणि उसगांवच्या लोकांक आता 5 वर्षांत दिसून येतलो. म्हणून आम्ही 80% लोक सत्यविजयच्या फाटल्यान आसा. हे इलेक्शनात कोणूच पैशाक बळी पडचो ना, खोट्या ऑफर लेटरान आश्वासनांक बळी पडनासतना आमी सत्यविजय नायक जाणे गरीब परिस्थिती पळयल्या, जो गरिबांतल्यान वयर चढून आज आमकां आदार दिवपाक फुडें सरला, त्या मनशाच्या फाटल्यान आमी सगळी लोक रावतली. म्हाजो मोठो इतलोच आहा की गोर गरीब आहा, रोजगार आहा, डेव्हलपमेंट आहा, हेजेर म्हाजो चड हें आसतलो. आनी अश्यो बऱ्योचश्यो स्किमी हे ते लोकां पर्यंत पावना. अजून हांगा आमच्या उजगांवानूय पावना. ते वाळपयन एक मोठो प्रश्न आहा तो म्हणजे अभयारण्याचो, आनी तो सोडवण्याचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन करपाचो. I have the firm opinion that when a child is minor, the parents have to decide what the child should learn. Whether it should be Konkani or Marathi or English or their any language. And our government or the Congress party has very clearly stated that parents will decide, and even Konkani, Marathi and English schools will also get the assistance financed from the government. म्हाका आज वायट दिसता की काँग्रेस बीजेपीचे एजंट जाल्ली आहा फातोर्डा मतदारसंघात. जी पार्टी बीजेपीच्या अगेन्स्ट झगडटा, देशभर झगडटा, ती पार्टी फातोर्डा मतदारसंघात बीजेपीची एजंट जाल्या. आनी कितें करपाक? म्हाका उडोवन हांव कोण व्हडलो फाल्यां ट्रक मारून उडय मरे म्हाका व्हडलें कितें आहा. पूण तशें ना. फातोर्डेची जनतेच्या मनान आहा की आमकां परिवर्तन जाय, आमकां चेंज जाय, बदल जाय. बदल कित्याक जाय? कित्याक आज मेरेन फातोर्डेचे जनतेचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक ना. 10 वर्सां आमदार फक्त बसलो, सिटींग MLA, जस्ट सिटींग, काय केलें ना. ते दीस गेले, जजीला गेले, पयलीं म्हणून ते पाव गेले, ते पोदेरूय गेले म्हूण तेच जजीलाकूय सांगूं सोदता, तुगे दादागिरी करपाक दीस जाले काबार. आतां आमी यूथ बसयले, यूथ, आनी म्हाका युथान बसयला. हांव बसलो तो युथा लागून. हांव पयशे आशे बसलो ना. म्हज्यान जाल्यार म्हज्या बाय भुरग्या सुसेगाद घेवन घराकूच जिये जाताले. म्हळ्यार ना, युथ हांव चर्चील वायट रस्तो दाखयता. फोमेंतोची 32वी राष्ट्रीय टीम चेस चॅम्पियनशीप आणि बायलांची 10वी बुद्धिबळ चॅम्पियनशीप सर्त सोमारा मिरामार क्लब गाशपारदायसात सुरू जाली. ह्या सर्तीत टॉप सीड शशिकिरण आसचो ना, पूण हेर कितलेशेच ग्रँड मास्टर्स आनी आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स आसतले. पेट्रोलियम बोर्ड, एअर इंडिया, LIC, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आणि राज्य पावंड्यावेल्या संघटनांच्यो टीमी ह्या सप्तकभराच्या सर्तीत वांटो घेतल्यो. Today universally played and brings to our mind the interesting thought behind the invention of this intelligent game that apparently was the brainchild of an advisor to a king. Based upon his long experience and having served under several kings, being close to the royal palace, most probably that curious entity must have closely observed the influence the queen normally exercises on the king. Also, it's a well-known fact that the strength of the king depended much on his courtiers and finally the army.
Hence, the role of the queen, the knights, and that of the pawns is reflected in the game. The 10th National Team Championship for Women has opened. And I'm sure in the days to come, we will definitely have our first international master and very shortly our grandmaster. The Goa Chess Association is fortunate to be associated with Fomento and with the Avdut Timlo. One more thing I wanted to say, the moment we decided to field a team office bearers team, for the first time All India Chess Federation is fielding team for office bearers. We all are players, former players, but past 7 years, 10 years we have not played. So by fielding a team playing in National Team Championship, it is such a prestigious championship, it will give us a opportunity to understand players. And Goa is organizing a tournament. As you all know, that Goa for the past 3-4 years has been doing excellently, producing a lot of outstanding players to bring laurels to not only the state but also to the country. Standing out among them is, all of us know, the little Furtado. Great, I mean, we are very happy that the tiny state like Goa should produce a world champion, up to twice, not once. And we have Bhakti Kulkarni. And we have many other very good players coming up from Goa, I mean, which augurs well for this state. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.